मोगाळ भुरग्यानो प्रणाम तुमकां परत एक फावटी ह्या युट्यूबाच्या चॅनला मुखांतर तुमकां मेळोवंक हो एक अवकाश दिल्ल्याक देवाक हांव अर्घां दितां. आज आमी नवो पाठ देवान दिल्ले उपदेश म्हणलो हो पाठ आमी शिकता. देखून ही क्लास आरंभ करचे पयलें तुमचो बायबल, नोटबूक आनी टेक्स्ट बूक तुमचे बगलेक दवरा. आतां आमी आमच्या क्लासीचेर देवाचो आदार मागया. देखून एक घडी आमी मावून रावया. सोम्या जेजू, तूं भोव बरो, तुका भुरगीं म्हणल्यार चड मोगाचीं. आमकां सगळ्यांक तूं तुज्या मोगाचो अनुभव दिताय. आवय बापूय मुखांतर, भाऊ भयणी मुखांतर, इश्टां मुखांतर तूं कितलो बरो तें आमी शिकल्या. जेजू, तुज्या मोगाक गौरव दिवन तुजे उपदेश पाळूंक आमकां प्रेरण दी. थोडो वेळ आमी पवित्र पुस्तक विशयांत अध्ययन करता आसतना आमकां तुजी जाणवाय दी. ही क्लास आयोजीत केल्ल्या सर्वांक तूं तुज्या बेसांवांनी बर. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षितांव तशी आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळेंत पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदीं तशी आतां आनी सदांच सर्वदां. आमेन. तर भुरग्यानो, ही क्लास आमी आरंभ करया. बरी करनी क्लास आयकया. आमी खंय गेल्यारय जावं पुरो इस्कॉलाक, इगर्जेक, आस्पत्रेक, गव्हर्मेंट ऑफिसाक, आमच्या वावरातळाक खंय सकयल आमी गेल्यारय आमकां जायतीं नियमां पळोवंक मेळटात. नियमां आसात. थोडी नियमां, रुली, रेग्रो आमी खड्डाय जावन पाळूंक आसता. आमी ट्राफीक रुल्स ब्रेक केल्यार आमकां फायन घालतात. हेल्मेट घालना जाल्यार, मास्क घालना जाल्यार, कारार वतना सीट बेल्ट घालना जाल्यार, वा तशेंच सिग्नलांत रेड लायट आसतना आमी उतराल्यार आमकां पोलीस धरतात. आमच्या हर एकल्याच्या बरेपणा खातीर अधिकार आशिल्ल्या व्यक्तींनी मात्र ही नियमां करयत. देखून नियमां करच्या व्यक्तींक आमी मानान लेखता, कित्याक तांकां तो अधिकार आमीच दिला. आमच्या ह्या राज्याक लक्ती जाल्ले नियमां विधानसभेंत लोकांचे प्रतिनिधी करतात आनी आमी हर एकल्यांनी ही नियमां पाळूंक आसात. पाळिनातल्या वेळार आमकां शिक्षा जाता. साबारपोटी आमकां भोगता हे रुल्स वा नियमां आमचें जिवीत कश्टांचें करतात म्हणून, पूण ही नियमां आसचींच आमचें जिवीत सुलाभ करूंक. आमी सांगाता जियेतना एक वेवस्था जायजें न्हय. नियमां नात जाल्यार एक वेवस्था वा एक सिस्टम हाडूंक साध्य ना. आमी ह्या संवसारांत जियेतना कशें जियेचें, कितें करीचें, कितें करूं नजो तें जाणा जावंक देवान आमकां थोडीं नियमां दिल्यांत. तांकां आमी उपदेश म्हणटा. तर हें सवाल तुमकां, देवान आमकां कितले उपदेश दिल्यात? 10. व्हेरी गूड. तुमकां सगळ्यांक देवान कितले उपदेश दिल्यात म्हणलें कळीत आसा. ह्या विशीं पवित्र पुस्तकांत कितें आसा तें आमी समजोवया. मोगाळ भुरग्यानो, तुमचो पवित्र पुस्तक उक्तो करा. पवित्र पुस्तकाचो 5वो पुस्तक, पोरण्या सोल्ल्यांतलो 5वो पुस्तक, द्वितीय नियम पुस्तक काडा. आनी त्या पुस्तकांत अध्याय 5 आमी वाचूंक आसा. आनी त्या अध्यायांत पयले आमी 1 तावन 4 मुसोर वाचया आनी उपरांत खंयचें वाचचें हांव सांगता तुमकां. देवाचें उतर आमकां बोल दिता, आमकां सकत दिता, आमकां जाणवाय दिता. हें पवित्र उतर आमी वाचता आसतना आमी भक्तीपणी चीत दिवन आमी वाचया आनी आयकव्या. द्वितीय नियम पुस्तकांतलें वाचप. मोइजेन सगळ्या इस्रायल लोकांक एकठांय केलो. ताणें तांकां म्हळें, आयक इस्रायेला, हे ते कायदे आनी नियम जे हांव आज तुमचे मुखार दवरतां. ते शिका आनी ते पाळूंक सत्राय घेया. सर्वेस्परा आमच्या देवान
होरेब पर्वताचेर आमचे कडे एक सल्लो केला. हो सल्लो सर्वेस्परान आमच्या पुर्वजां कडेन केल्लो न्हय, बगार आमचे कडेन आज हांगा जिवंत आसलेल्या सगळ्यां कडेन केल्लो. सर्वेस्पर दोंगरार उज्या मोदें थावन तुमचे कडेन मुखामुखी उलयलो. आतां वाक्य 6-8 म्हणसर वाचया. हांव सर्वेस्पर तुजो देव, तुका इजिप्तांतलो गुलामपणाच्या घरांतलो सोडयल्लो तो. म्हजे शिवाय तुका दुसरे देव आसचे न्हय. मुर्ती वा कसलेच वस्तूंचें रुपणें करिनाका, जावं तें वयर मळबार वा सकला पृथ्वेर वा धरणी पोंदल्या उदकांत आसलेले वस्तूंचे. आतां वाक्य 11 आनी 12 वाचया. सर्वेस्परा तुज्या देवाचें नांव व्यर्थ काडिनाका, कित्याक आपलें नांव व्यर्थ काडलेल्याक सर्वेस्पर शिक्षा दिनासतना रावचो ना. सर्वेस्परान दिल्ल्या आदेशा प्रमाणे साबाताचो दीस पाळ आनी तो भाग्यवंतपणी सांबाळ. वाक्य 16-20 म्हणसर वाचया. सर्वेस्परा तुज्या देवान तुका फरमायिल्ले प्रमाणे तुज्या बापयक आनी तुज्या आवयक मान दी, आनी अशें तूं सर्वेस्पर तुजो देव तुका दिता त्या देशांत लांब काळ जियेतलोय आनी समृद्ध जातलोय. जीवशी मारिनाका, प्रद्वार करिनाका, सोरिनाका, तुज्या पेल्या विरोध फोर्साक सांगिनाका, तुज्या पेल्याचे स्त्रियेची आशा करिनाका, तुज्या पेल्याच्या घराची, ताच्या शेताची, ताच्या साकराची, ताच्या साकरणीची, ताच्या पाड्याची, ताच्या गाडवाची, ताच्या खंयचेय वस्तूची आशा करिनाका. तुमी पर्वताचेर जमा जाल्ल्या वेळार सर्वेस्परान तुमचे कडेन उलोवन सांगल्लीं उतरां हीं. उज्या मोदें थावन कुपा आनी दाट काळोखा थावन तो तुमचे कडेन उलयलो. ताणें सडीत कांय सांगलें ना, बगार हीं उतरां फातराच्या 2 फळयांचेर बरयलीं आनी त्यो फळयो म्हाका दिल्यो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. भुरग्यांनो, इस्रायल परजा इजिप्तांतावन काना गांवाक पैण करनासतना विविध रितीचे समस्ये, संकश्ट, आनवारां तांकां भोगलीं. थंयसर तांणी एकामेकां झगडोंकू, चोरी करूंकू, जिवेशी मारूंकू आनी अन्य जातीच्यांनी पात्योंच्या देवा फाटल्यान धांवोंकू तांणी प्रारंभ केलें. आनी सर्व बरें केल्ल्या देवाकूच विसरोंकू तांकां साध्य ती आसली, मात्र न्ही तसली एक वडणी वा ताळणी तांचे थंय आसली. देखून इस्रायल परजेन एका निजा देवा थंय पातयेणी दवरनू शांतीन आनी भाव बांदवपणान जियोंक देवान उलो दिलो. ह्या खातीर देवान तांचे लागीं सल्लो केलो आनी इस्रायलाक आपलो लोक आनी आपलेंच राष्ट्र जावन ताणें वेंचून काडलें. ह्या सल्ल्याचो गुर्त जावन 10 उपादेश दिले. ह्या उपादेशांक आमी देवाचे उपादेश म्हणटा. उपादेश घेतलो लोक म्हणालो, जें कितें सर्वेस्परान सांगलां तें सगळें आमी पाळटले, आमी ताका विधेय जातले. वय त्या लोकान अशें जाप दिली आनी देवाचे उपादेश तांणी मानून घेतले. 10 उपादेशांक आमी देवाची 10 उतरां म्हणटा. हीं उतरां देव आपल्या परजेच्या बरेपणा खातीर सिनाय दोंगराचेर उलयल्लो. तीं उतरां देवाच्या बोटान बरयल्लीं म्हणून पवित्र पुस्तक सांगता. देखून हे उपादेश बदलूंक असाध्य. तशेंच ते पाळिनासतना रावल्यार देवा लागीं आमचो संबंद तुटता. हे उपादेश पाळटल्यांक ते उपादेश जिविताची वाट दाखयतात. देखून मैजे म्हणालो, हांव आज तुका दिता ते सर्वेस्परा तुज्या देवाचे उपादेश तूं आयकाशी जाल्यार, सर्वेस्परा तुज्या देवाचो मोग करशी जाल्यार, ताच्या वाटांनी चलशी जाल्यार आनी ताचे उपादेश, कायदे आनी नियमां पाळशी जाल्यार तूं जियेतलोय आनी तुजी संतत वाडटली आनी तूं तुज्या आदीन करूंक भितर सरताय त्या देशांत तो तुजेर आशिर्वाद घालतलो. व इतलें उतर मैजेन त्या लोकांक सांगलें. भुरग्यांनो, देवाचे 10 उपादेश देवाच्या मोगाक आनी पेल्याच्या मोगाक कितें गरजेचें म्हणून आमकां कळयतात. पयल्ल्यांचे 3 उपादेश आमी पळयले जाल्यार ते उपादेश देवाच्या मोगाक संबंद जाल्ले
आनी उपरांतले 7 उपादेश पेल्याच्या मोगाच्या संबंधा विशीं शिकयतात. हे दोनी संबंधांत कितें करीचें, कितें करूंक नजो तें आमकां तातूंत वाचूंक मेळटा. तर खंयचें तें मोग? पयलें देवाचो मोग, दुसऱ्यान पेल्याचो मोग वा एकामेकाचो मोग. पयलें देवाचो मोग म्हळ्यार कितें? इस्रायल लोकान हेर देवांक पातये नासतना एका निजा देवाक, आमच्या रचणाराक मान दिवंक सुरवेचे 3 उपादेश आमकां उलो दितात. देव सगळ्या सृश्टीचो रचणार, तो सर्वांचो धनी आनी सांबाळणार. ताका एकल्याक मात्र आराधन, स्तुती आनी मान आमी करूंक आसा. देवाचो मोग करचो म्हळ्यार एका निजा देवाक पातयेवचें, ताका आराधन करचें आनी ताका मात्र लबधोन जियोवचें. हें आमी खंय आयकता किर्तन 113व्या किर्तनांत आमी हें वाचता. ह्या खातीर आयताराच्या दिसा कुटुंबां सांगाता मेळोन आमी ताका मान करूंक आसा. ताच्या पुता जेजूच्या जेवणांत आमी वांटो घेवंक आसा आनी ताचो दीस आमी बागेवंतपणी पाळूंक आसा. दुसऱ्यान पेल्याचो मोग. 10 उपादेशांतले उपरांतले 7 उपादेश पेल्याचो मोग करूंक आमकां प्रेरण दितात. वडिलांक गौरव दाखयतना, हेरांच्या वस्तूंक वा जिवाक गौरव दितना, उतरांनी आनी करण्यांनी बरें करतना पेल्याचो मोग आमच्या ह्या संवसारांत आमी अनुभव करूंक शकता. जेजून दिल्लो व्हरतो उपादेश खंयचो? हे आमी देवाच्या उतरांत वाचता. नव्या सोल्ल्यांत सुवार्तेंत आमी वाचता. फारिजेवा मदले एकल्यान जेजूक विचारलें, मेस्त्री, नियमशास्त्राचो अति व्हरतो उपादेश खंयचो? म्हणल्यार पोरण्या सोल्ल्यान 10 उपादेश दिल्यात, तातूंत खंयचो मेन म्हणून तो शास्त्री विचारता. ताका जेजू जाप दिता, सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या मोनान सर्वेस्पराचो तुज्या देवाचो मोग कर. असो अति व्हरतो आनी प्रथम उपादेश. आनी दुसरोय ताचे सारको. तो शास्त्री दुसरो खंयचो म्हणून विचारना, पूण जेजूस ताका सांगता दुसरोय त्या पयल्या उपादेशा बरेंच. तो खंयचो? तूं जो करताय तसो तुज्या पेल्याचो मोग कर. व ह्या 2 उपादेशांचेर सगळे नियमशास्त्र आनी प्रवाद्यांचें उतर बांदून आसात. जेजून सगळे उपादेश आमकां 2 उपादेश करून दिल्यात. ते पाळूंक आमकां उलो दिला आनी ताचो खरो अर्थ आमकां शिकयला. देखून सांजू हांव सांगता, निजायकी क्रिस्तानूच दिल्लो उपादेश हो. जो कोण देवाचो मोग करता ताणें आपल्या भावाचोय मोग करूंक जाय. हे 10 उपादेश जेजूच्या 2 उपादेशांनी आटापून आसात. देखून जेजून उपादेश उणें केले म्हणून न्हय, बगार ते कशे आमी पाळूंक जाय, खंयच्या मनोभावान ते पाळूंक जाय तें आमकां शिकयलें. आनी मोग जावन आसा हे उपादेश पाळूंक एक कारण. आमी देवाचो आनी पेल्याचो मोग करतना आमी खंडीत जावन देवाचे उपादेश पाळटा. तर भुरग्यांनो, आयचो पाठ संपलो. ह्या हप्त्याक तुमकां एक होमवर्क आसा. कितें म्हळ्यार टेक्स्ट बुकांत आशिल्लो 9वो पाठ बऱ्यान वाचा आनी तांतल्या सवालांक तुमी जापी बरोवच्यो. आनी उपरांत 2 चटवटिको तुमकां ह्या हप्त्याक. पयल्यान आमच्या घरांत आनी इगर्जेंत आमी पाळूंक जाय जाल्लीं एक 5 नियमां तुमी बरया. साबार नियम आसतीत, पूण एक 5 नियमां आमच्या घरांत आनी तशेंच इगर्जेंत आमी खंयची पाळूंक जाय ती नियमां तुमी बरया. दुसऱ्यान देवान दिल्ले 10 उपादेश तुमच्या पुस्तकान बरया आनी तशेंच ते तोंडपाठ करा. आयची क्लास आखेर करतना आमी देवाक अर्घ दिवया. दय करून आमी एक घडी हात जोडया आनी मावून रावया. सर्गींच्या मोगाळ बापा, तुज्या उपादेशा विशीं आमी शिकल्या आनी ते उपादेश आमी पाळन तुजीं बरीं भुरगीं जावंक आमी आशेता. आमकां तुजो आदार दी, आमकां सांबाळ आनी आमकां बऱ्या वाटेन चलय. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदीं तशी आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. देव बरें करूं. मुखल्या क्लासींत मेळया.